ताज्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले. ताज्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आणि तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो, तो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम. आज सीएमान बांदोडकर ट्रॉफी परत स्टार्ट करपाचेर एक अनाउन्समेंट केला आणि GFA करतली म्हणून. कितें डिटेल्स तेजे तुमचे डिस्कस जाला, प्लॅन जाला कितें? आयज हो व्हडलो दीस हो गोंयकारांक आनी गोवन फुटबॉल लवरांक. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी ही रिवॅम्प करपाक, परतून चालू करपाक आनीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे दोतोर प्रमोद सावंतांचे अनाउन्समेंट केला. दीस ट्रॉफी वील बी फॉर एवर नाव. तेंच्यांनी एक स्कीम रेडी केल्या लास्ट वीक, म्हाका तेंच्यांनी आपूण व्हेल्लो आनी ते आनीक ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहले. तेंच्यांनी आमकां विचारलें आमकां ही परतून तेंचे 50वी डेथ एनिवर्सरी आसा ती आमी कशी तांकां फुटबॉल लॉ आहलो तो कसो आमी परतून रिवॅम्प करपाचो आसा तो तेंच्यांनी म्हजेशी आयकून घेतलें. आनीक तांकां हांवें सजेशन दिलें, सर आमी हो टुर्नामेंट जो पयलो आमचो चलतालो तसोच करपाक जाता म्हणून. आनीक आमी तांकां प्लॅन दिलो आमचो 16 टीम्स ज्यो गोंयच्यो आमच्यो प्रो लिगाच्यो 12 टीम्स आसा प्लस अदर स्टेट 4 टीम्स त्यो दिवन एक बरे इंटरनॅशनल लेवलार, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाक गोंयकार फुटबॉल मोगी आसा म्हणून दाखोवपाक आनी भाऊसाहेब बांदोडकराचेंय विजन आहलें फुटबॉलाक सदांच सपोर्ट करपाक जाय म्हणून ते तेंच्यांनी रिवॅम्प केल्लें आसा. आनी हेका लागून ऑलरेडी ऑनरेबल CMान 2.5 crores अलॉट केल्ले आसा आनी मोस्ट प्रॉबली सगळे जे प्लॅन आसा आमी केल्लेले ते रेडी जाले. एक्चुअली तेंचो प्लॅन आहलो बिफोर नॅशनल गेमाचे करपाचे आदी, बट संतोष ट्रॉफी आसा आनी दुसरे नॅशनल टोर्नामेंटाक बिजी आसा एशियन कपाक लागून. सो आमी जानेवारीन प्लॅन केला आनी म्हाका दिसता जे गोंयकारांक फुटबॉलान जो सपोर्ट जाय तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयज एनाउन्स करून तेणें दाखोवन दिल्लें आसा की तेंचोय कितें लव आसा जो बांदोडकरांचो आहलो तो आतांचे CMाचो लव आसा म्हणून दाखोवन दिल्लें आसा. एवरी इयर जातली आतां? हय, एवरी इयर जातली आनी गव्हर्मेंट वील प्रोवायड 2.5 crores टू ऑर्गनायज दीस आनी गोवा गव्हर्मेंट Goa government will fund this and GFA will organize with association with government of Goa and with GFDC. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.